नवभारत निर्माणाची जापसालदारी तरणाट्यांनी आपल्या भुजार घेवपाक जाय। विद्यार्थ्यांनी बरे शिक्षण घेवन तांच्या आवडीच्या मळार कुशळटाय मेळोवन देशाचें नांव वयर काडपाक जाय। सगळ्यात पयलीं देश अशें मानपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे सांगलें। सांखळेच्या रवींद्र भवन आनी ई लर्निंग करियर अकादमी वतीन 10वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या गणित मार्गदर्शन कार्यशाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। कार्यशाळेंत आत्माराम गांवकर गणित विशयाचेर भुरग्यांक 3 दीस वेगवेगळे पद्दतीन मार्गदर्शन करतले। सांखळे मतदारसंघातल्या शिक्षणीक संस्थांचे 10वीचे विद्यार्थी हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्यात। 100% सगळ्यांनी बऱ्या मार्कांनी पास जावपाचो प्रयत्न करचो। पण चुकून कोण जरी फेल जालो आसत जाल्यार ताजें सुद्दां करियर घडपाक जाय आनी ताजें सुद्दां करियर जावपाक जाय म्हणून म्हणजे वेगवेगळी ITI आसतली, त्याच्या मदले आसतल्यो स्किल्स आसतल्यो किंवा ताका परत एकदा 10वीक बसून पास जावपाचो प्रयत्न आसतलो। अशें आमी सगळ्यांनी मेळोन जर प्रयत्न करीत जाल्यारूच सगळे जाण 100% पास जावपाक शकतले। एड्युकेशन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। 10वी जालो, 12वी जालो आनी आतां म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आसत किंवा तेज्या फुडें म्हणजे आमी शिकता आसतनाच काम करपाक जाय। वायल लर्न युअर लर्न आमी काम करता करता शिकपूय बी किंवा शिकता शिकता कामूय करप हे दोनूय प्रोसेस। कारण आमकां एक्सटर्नल एड्युकेशन डिग्री घेवप आमच्या गोवा बोर्डानूय एक्सटर्नल एवेलेबल आसा, गोवा युनिव्हर्सिटीनूय एवेलेबल आसा। ताज्या भायर एडिशनल शिकपा खातीर खूब कितें आसा म्हणून म्हाका दिसता तुमच्या करियराची सुरवात तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात करच्यो। विशेष करून गर्ल्स तुमच्या चॉयसाचे, तुमच्या करियराचे आणि जॉब ओरिएंटेड एड्युकेशन तुम्ही घेवचे। सरकारान वेरियस ऑप्शन्स ITIs आणि पॉलिटेक्निक हांगासर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले स्किल डेव्हलपमेंटांतले वेरियस कोर्सीस एवेलेबल आसा। त्या कोर्सीसांतले तुम्ही एड्युकेशन घेवचे अशें म्हाका दिसता। त्या खातीर निश्चित रित्या तुमकां तुमच्या 10वीच्या परीक्षा खातीर आनी तुमच्या फुडल्या आयुश्या खातीर हांव खूब सुयश चिंतिता आणि तुम्ही सगळे जण भुरगे या देशाचो फुडार आसा। यू आर एक्चुअल द फोर्स ऑफ अवर कंट्री। नवभारत निर्माणाचे तुम्ही सगळे जण पिलर आसतले, तुम्ही सगळे जण नवभारत निर्माण करपी आसतले आणि निश्चित रित्या आमच्या सांखळेतले सगळे भुरगे नवभारत निर्माण करता आसतना पळय IT सेक्टरांत, मेडिकल सेक्टरांत, इंजिनियरिंग सेक्टरांत, रिसर्च सेक्टरांत, सायन्स सेक्टरांत या सगळ्या सेक्टरांत आमचे भुरगे आसतले